नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक एक वेगळी कार्यावळ तुमच्या मुखार आयज दवरता. वेगळी इतल्याच खातीर कारण जेन्ना आमचें गोंय, भारत हे पुराय विश्व एका अशा दुयेंसा कडेन झगडटा जांकां आमी पळोवंक शकना, जी दिसूंक शकना, अदृश्य एका दुयेंसा कडेन झगडटा, कोविड-19 ह्या दुयेंसा कडेन. हे झगडटा आसतना आमच्या ह्या समाजान कांय हिरो काम करता, हिरोज म्हणटा हांव तांकां. कोण आसा हे हिरोज? असे व्यक्ती जे फ्रंट फुटार वचून काम करता आमच्या ह्या समाजान लोकांक बरें दवरपा खातीर, तांची स्वास्थ बरी उरपा खातीर, तांकां बरें करपा खातीर. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स. आयची कार्यावळ सुरवात करच्या पयलीं 2 व्हिडियोज म्हाजे कडेन आसा. ते 2 व्हिडियोज तुमकां दाखयता. पयलो व्हिडियो जो आसा तो आयज सकाळीं म्हळ्यार 3 मे सकाळीं 9:30 वरांचेर GMC हाचे वयल्यान इंडियन एअरफोर्स हांच्यांनी गुलाबाचे पाकळे उडोवन तांचो भोवमान केलो. खरें म्हळ्यार तांचे उतरांनी आनी फुलांनी भोवमान करीत तितलो कमी, कारण ह्या वेळार जेन्ना लोकांक सारकी गरज आसा त्या वेळार आपली स्वताची चिंता न करता भायर सरून लोकांक बरें दवरपा खातीर काम करपी डॉक्टर्सांक प्रुडंटा वतीन आमी सलाम करता. आनी ताच्या पयलीं हो व्हिडियो सुरू करच्या पयलीं हो व्हिडियो तुमच्या खातीर. हो व्हिडिओ पळयल्या नंतर एक 2 दीस पयलीं हांवें पळयलो आनी तो व्हिडिओ पळयल्या नंतर एक वेगळ्या तरेची भावना म्हाज्या मनान आयली. कारण अशा ह्या डॉक्टर्सांक, नर्स जे आसा काम करतात तांकां तांच्या फॅमिलीचे कमी विचार करून लोकांचो विचार चड करचो पडटालो. आनी जेन्ना ती घरा येतात तेन्ना तांकां असो भोवमान मेळप खूब गरजेचें आसा. व्हिडिओ पळयात. हो व्हिडिओ पळोवन तुमी भावूक तर जाल्यात आसतले. हाची ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतनाच आमचे बरोबर जे व्यक्ती आसा तांचे बद्दल तुमकां सांगता. आयज आमचे बरोबर गेस्ट एक डॉक्टर आसा. गोवा आयुर्वेदीक मेडिकल असोसिएशनचे सेक्रेटरी डॉक्टर स्नेहा भागवत आमचे बरोबर आसा. मॅम, वेलकम टू द शो. नमस्कार. जेन्ना अशा वेळार एक भंय निर्माण जाल्लो आसता समाजान आनी अशा एका दुयेंसा कडेन आमी झगडटा, अशा एका शत्रू कडेन आमी झगडटा जो दिसना आनी खंयच्याय वेळार कोणाचेरूय एटॅक करपाक शकता, आनी त्या वेळार फ्रंट फुटाचेर रावन जेन्ना डॉक्टर्स काम करता, भंय हे शब्द फाटी दवरून काम करता, तेन्ना कशें दिसता तुका? पयलीं म्हळ्यार जेन्ना आमी डॉक्टरीची शपथ घेता तेन्ना हातून सगळें आयलेच की आमकां खंयच्याय कंडिशनान काम करपाचे आमी लक्ष दवरता तेन्नाच. आनी दीस रात हे न पळयता आमचे पेशंट्स जेन्ना आमकां कॉल करता किंवा जेन्ना आमकां तांकां गरज आसता आमची, सो एवरी टायम वी शूड बी अवेलेबल. दॅट इज वॉट इज सेड इन डॉक्टर्स ओथ अँड इट इज वन ऑफ द एथिक्स इन द सोशल लायफ दॅट वी हॅव टू फॉलो. सो अशें करता आसतना स्पेशली हे एपिडेमिका वेळार किंवा पॅन्डेमिका वेळार आय थिंक इट वॉज द मोस्ट appropriate time as a doctor to give our services or to give our knowledge and expertise to the public whenever and wherever required. बरोबर. स्नेहा, जेन्ना हे म्हळ्यार जानेवारींतल्यान किंवा डिसेंबरांतल्यान चायना वुहान हांगासरल्यान सुरू जाल्लो हो डिजीज, पूण आख्खे जगभर जेन्ना पातळपाक लागलो, एक भंय निर्माण जाल्लो आनी ह्या भंयान सगळे आशिल्ले. म्हळ्यार असो एकटोय मनीस ना जाका ह्या दुयेंसान सोडपाचो प्रयत्न केलो अशें कांयच नाशिल्लें. लॉकडावन इंडियेन सुरू जालें, गोंयानूय सुरू जालें, जनता कर्फ्यू सुरू जालो. तेदे वेळार तुमकां फुडें सरून काम करचें पडलें आनी तुमचे इनिशिएटीव म्हाका दिसता मायग्रंट्स आशिल्ले तांकां शेल्टर होम दिवन तांचे कडेन वार्तालाप करपाक जाय, हे सगळ्यो गोश्टी सुरू जाल्यो. कशी कितें सुरवात जाली? जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना सिच्युएशन कितें आशिल्लें? So, jenna lockdown announced kele 23rd March, and then it was extended as a complete lockdown. Baretshe Goa being a tourist state and also a state wherein a lot of migrant laborers are working,
आनी बरेचशे स्ट्रँडेड लोकूय आशिल्ले तातूंत भितर. सो तांकां गव्हर्मेंटान, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान शेल्टर होम्सान आसरो दिलो. आनी साऊथ गोवान स्पेसिफिकली मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम जे आसा थंय सगळे साऊथ गोवाचे मायग्रंट लेबरर्स जावं लेबरर्स हू डू नॉट हॅव शेल्टर, जशे की बिल्डिंगांनी काम करता आशिल्ले, ऑर स्ट्रँडेड लेबरर्स हू वेर ट्रॅव्हलिंग, हू वेर ट्रेनीन खंय तरी मदीं अडकलेले आशिल्ले. सो तांकां सगळ्यांक थंय आसरो दिलो. आनी ताचे पयलीं बिफोर द लॉकडावन 1 or 2 days बिफोर आमकां जीएमसीन सगळे डॉक्टर्सांक आपोवन आमकां ट्रेनींग दिल्लें की हाव टू take measures when you're attending the public as a doctor, कितें आमकां जाणणें गरजेचें आसा, कितें करणें गरजेचें आसा. So this training was through WHO and how the guidelines have to be followed as a practitioner. So त्या ट्रेनिंगाचोय बी बऱ्यापैकी उपयोग जालो आमकां. आनी हांवें थंय शेल्टर होमान वचून जेन्ना पळयलें की इट वॉज अ ह्यूज क्राउड, ऑलमोस्ट 458 migrant laborers were there, all were men. So तांकां to attend them was like a big challenge, you can say. कारण they were also like us, they were totally uncertain आनी तांकां कांयच कळनाशिल्लें की कितें चल्लां तें. सो तांकां पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक एकठांय आपोवन बी आय ट्रायड टू एक्सप्लेन की कितें जालां सद्या, वॉट इज द सिच्युएशन दॅट द कंट्री इज फेसिंग, आनी गोंयांत सद्या कितें आमकां अपेक्षीत आसा तांचे कडल्यान. हें सगळें तांकां सांगल्या नंतर ते मातशे कूल डावन जाले. Then as per the guidelines आमी पयलीं segregate केले तांकां. So people who had symptoms like flu, cold, fever or breathlessness, cough, कितें जे symptoms आसात तांकां पयलीं segregate केले. तातूंतले परत आनी एक डिविजन केलो की तांकां fever आसा or who had a travel history, who had come from a different state since last 1 month. So तांकां परत segregate केले and who had symptoms तांकां मागीर ऑस्पिशियन आमी म्हणजे धाडले for further investigation so that the people who are there should not get affected and the whole crowd should not suffer. And community spread वाचोवपा लागून this was the first step that we took. ताचे नंतर जेन्ना सेकंड डे हांव गेली तेन्ना then they were all normal people like us, but only thing they were very much kind of panic because they didn't know की कितें चल्लां आनी आमी हांगा कितले दीस रावतले, आमची कोण केअर घेतला, आमकां जेवण मेळटलें काय ना, आमचें सामान कितें जातलें, and all those kind of worries they had. And what about our family? So some people were there की तांच्यो बायलो आनी खंय आशिल्ल्यो because ladies were separated, तांची फॅमिली आनी खंय आशिल्ली दुसऱ्या शेल्टर होमान. सो तांकां सगळें तें कावन्सिलींग करचें पडलें. एंड देन मेडिकल प्रॉब्लम्स, एज अ डॉक्टर आमी तांचे मेडिकल प्रॉब्लम्स अटेंड केले. तांकां डिस्ट्रिब्यूट केली मेडिसिन्स वेरेवर रिक्वायर्ड. थोड्यांक स्किन प्रॉब्लम्स आशिल्ले, थोड्यांक एसिडिटी, थोड्यांचे ऑपरेशन्स ड्यू आशिल्ली, स्पेशली लायक थोड्यांचे अल्सर्स आशिल्ले, थोड्यांक वुंड्स आशिल्ले, तांकां ड्रेसिंग करपाची गरज आशिल्ली. सो हे सगळे प्रॉब्लम्स अटेंड केले. आनी एक 3-4 आय यूज टू गो देर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे ऑर थर्ड डे. सो 3-4 विजिटा नंतर अशें लक्षान आयलें की मेनी ऑफ द लेबरर्स बीइंग लेबरर क्लास, most of them were indulged in vices like alcohol, smoking. आणि because of lockdown आणि हे सगळ्या कारणां लागून आता तांकां कांयच अवेलेबल नाशिल्लें. So that was a big challenge because they were going through withdrawal symptoms. म्हणजे तांचेरूच कंट्रोल नाशिल्लो ऑलमोस्ट. And that when ते जेन्ना लक्षान आयलें, that was a big task to handle them. So तांकां withdrawal symptoms जशे जशे येता तशे तशे तांकां मेडिसिन्स दिवप, कूल डावन करप, कावन्सिलींग करप, मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाचे कावन्सिलर्स जे आशिल्ले तांकांय आपयले फॉर हेल्प आनी तांणी बी बऱ्यापैकी कावन्सिलींग केलें. अशें करून विदीन अ वीक ऑर 10 days तांचे हळूहळू सेटल जाले. बिकॉज इफ दीस हॅड टू गो अहेड जाल्यार देर वूड हॅव बीन अ लॉट ऑफ वायलन्स इन बिटवीन देम. बिकॉज 450 लोक एकठांय रावप अँड हू डोंट नो ईच अदर आनी तांकां कांयच खबर ना की केन्ना आतां हातूंतल्यान सुटका जातली. सो इट वॉज कायंड ऑफ अ बिग risk that we would face for the future. So हे सगळे हँडल करप was a big challenge actually in that situation. बरोबर. आणि तुवें जशें सांगलें की तांची मेंटल स्टेट कितें आसा ही जाणाजावन घेवप भरपूर गरजेचें आशिल्लें, कारण खुबशे अशे मायग्रंट लेबर आशिल्ले जांकां घरा वचपाचें आशिल्लें आनी ते खातीर
खुबश्यो गजाली ते नकळतूय करताले एंड बिकॉज ऑफ तांकां आल्कोहॉल ना बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी. बट एक गोश्ट हांव तुका विचारपाक सोद, हें सगळें करता आसतना सेफ्टी गियर्स तुमी तर आसतले यूज करतालेच, बट तरी सुद्दां एक भंय हो मनान आसतालो काय चलो आतां आमी समाजा खातीर करपाक जाय आनी हें करपाक जाय म्हणून फुडें सरल्यात आनी ते करूनच फाटीं सरतले? कितें आशिल्लो भितर? तशें पळोवपाक गेल्यार डेफिनेटली भंय आशिल्लो, पूण दॅट वॉज लायक आय हॅड प्री डिसायडेड एंड आय एम अ कायंड ऑफ अ पर्सनॅलिटी की एकदा एक चॅलेंज घेतलो जाल्यार आय कॅन फेस इट. सो दॅट वॉज नॉट अ बीग डील फॉर मी टू हँडल. म्हाजे परस म्हाका तांचेच चड हें दिसतालें की ते आतां एकठांय, म्हणजे आय वॉज थिंकींग इन देअर पर्सपेक्टीव की बिकॉज वेन एवरीथिंग इज अनसर्टन, इफ आय हॅड टू वेअर देअर शूज ऑर बी इन देअर शूज, कितें आशिल्ले परिस्थिती. सो हे सगळे विचार केल्यार इट वॉज तांच्या दृश्टींतल्यान ते चड चॅलेंजींग आशिल्ले. अँड डेफिनेटली वी एज डॉक्टर्स आमी सगळे सेफ्टी गियर्स यूज करताली आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम, बिकॉज that time maids also were not allowed, so being a lady, that was also another challenge, so to take care of the household work and take care of cooking and everything, and plus sanitizing self, because I am also living in a colony, so it shouldn't have a bad impact on anybody, right, in the society. So all these safety precautions I had taken definitely, and I'm glad that everything went well आणि कायच प्रॉब्लेम तसं जाऊ ना. सो दॅट वॉज अ गुड थिंग दॅट वॉट एव्हर वॉज टेकन वॉज सारखे आम्ही त्याचा निभाव लावला अशें म्हणपाक हरकत ना. काल सुद्दां तुमकां जेन्ना आमी कॉल केलो, तुमी शेल्टर हावजान गेल्ले, शेल्टर होमान गेल्ले अशें सांगलेलें आमकां. सो आयज परिस्थिती कशी कितें आसा, कितें पळयता तुमी आयज, आनी इन कमींग डेज कितें तुमी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें पळयता? सो आयज परिस्थिती पळयल्यार आतां यू विल फील दॅट दे आर कम्प्लिटली चेंज्ड. एक तर ते भितर आशिल्ले, दे आर गेटिंग गुड फूड, आणि मेंटली ऑल्सो दे आर क्वायट स्टेबल. आणि जेन्ना एज अ डॉक्टर हांव वता तेन्ना तांकां एक बरें, म्हणजे एक आल्हाददायक म्हणटात तशें तांचें एक्सप्रेशन आसता की आतां डॉक्टर आयली, आमकां कितें तरी मेडिसिन दितली. मदीं आमी तांकां इवन म्हणजे कमोडिटीज दिले, वीच लायक गरमे लागून घामोळ्यो जाता ऑर प्रिकली हीट जाता. सो ताका लागून आमी नॉट ओनली मेडिकली बट प्रिकली हीट पावडर, नायसिल पावडर आसूं कितें आसूं, कोणाचे जॉयंट्स दुखता तांकां तेलां दिवप. सो हे सगळे सुद्दां मेजर्स आमी घेतले ऑन ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स ऑल्सो. वी ट्राय टू कीप देम एट good what you can say comfort level. So तांकां आतां पळयलें जाल्यार यू विल फील दॅट इट इज लायक वन कम्युनिटी लिव्हिंग टुगेदर. अँड बरेच जेन्ना 10-12 दीस जाले लॉकडावना नंतर, तेन्ना अशें लक्षांत आयलें म्हज्या की बरेचश्यो गोश्टी एज अ सोसायटी वी कॅन हेल्प देम. आणि म्हणून हांवें एक मेसेज सर्क्युलेट केलो थ्रू मी टू ऑल द व्हॉट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, एव्हरीवेअर, saying that people who would like to contribute through any way, may it be through used clothes, conditioned clothes, conditioned bed sheets, because ashe asa ki definitely Goa government has done a wonderful job, but ashe asa ki managing all these people at one time and with a कशे unprecedented म्हणतात तसो epidemic or pandemic आशिल्लो. सो कांयच अशें फोरकास्टेड नाशिल्लें. सो एकदम अशे मेजर्स घेवप फॉर द एनी कायंड ऑफ सिच्युएशन ऑर गव्हर्मेंट, इट इज डिफिकल्ट. सो हांवें एक मेसेज सर्क्युलेट केलो आणि लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड, लॉट ऑफ ऑर्गनायझेशन्स केम फॉरवर्ड. तातूंत रोटरी क्लब ऑफ मारगांव आसा, रोटरी क्लब ऑफ मारगांव सनरायज, इंडियन रेड क्रॉस, मागीर बरेचशे NGOs along with public came forward and donated lot of clothes, bed sheets, मागीर थोड्यांनी सोप्स डोनेट केले, बरेचशे म्हणजे एसेन्शियल कमोडिटीज डोनेट केले. सो दे वर व्हेरी हॅपी दॅट these kind of things were made available to them at the right time. आणि ताजेच बरोबर आमचो जो इन्सिडेंट कमांडर आसा मिस्टर अजित पंचवाडकर, सो ताणें बी बऱ्यापैकी हातून वांटो आपलो, म्हणजे ही रियली वर्कड हार्ड फॉर ऑल दीस. सो ही अरेंज लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, की भायल्यान टॉयलेट्स, तांकां शावर, ओपन शावर्स. ताच्या नंतर we also gave them books to read, we gave them balls, cricket bats. So we tried to engage them, because these were monies kortalo ki the people who are really working hard during the day, and suddenly you tell them to sit here and do nothing was itself a frustration. That's what I think as a medical person. So taka lagun आम्ही हे measures घेतले, which kind of relieved them a lot. So हे आज जर थंय परिस्थिती पळयत जाल्यार it is really very good. आणि
खाल म्हणजे सरप्रायझिंगली बिकॉज नाव द लॉकडाऊन इज गेटिंग इज्ड आउट सो आणि बरेचसे बसेस बी आता अवेलेबल करता गव्हर्नमेंट सो आम्ही बरेचशे जणांक विचारले अभी तुम जाना चाहते हो ना घर पे गांव में जाएगा ना तर ते म्हणता नहीं नहीं मैडम हम इधर ही रुकेगा थोड़ा टाइम और रुकेंगे ना 1 महीना रुका तो क्या होता है असे असे त्यांचे म्हणजे रिस्पॉन्स असा सो आणि बरेचसे आता 10 ऑलमोस्ट मोर देन 20 people are also engaged in working in Sipla and so that also our incident commander he has taken his step forward and he has engaged also them in daily wages so that is also one good thing that is happening in that shelter home so all in all it was a positive thing that we as the end result it was quite good I should say. बरोबर. एक फाटल्या दिसांनी एक बातमी आयकपाक मेळ्ळी की गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट जंय आयुर्वेदीक वखद ऑन कोविड-19 हे रिसर्च सुरू केले आनी यूज करपाक लागिल्ले अशी एक बातमी आशिल्ली अँड यू आर इन आयुर्वेदीक प्रोफेशन सो ह्या गोष्टीचेर तुजें कितें म्हणणें आसा आनी तुमचो रिसर्च कसो कितें आशिल्लो? Yeah. So I'm actually the General Secretary of Goa Ayurvedic Medical Association. Jenna PM Modi ji ने announce केले की Ayush also will be one of the force which will be important to take care of the immunity of the public and he realized also and I congratulate him and I thank him for showing so much of faith because Ayurveda is really having such measures आणि जेन्ना अशें कळ्ळें तेन्ना we immediately we formed a scientific committee आणि within a few hours of time we spoke to our CM sir then he guided that we should speak to Dr. Edwin Gomes who is heading the department of COVID positive patients so आम्ही ताका वचून रोखडीच मेळ्ळी and आम्ही बऱ्यापैकी almost 2 days already आमच्याकडे थोडंसं रिसर्च केल्लो आशिल्लो we were already as Ayurvedic practitioners many of our doctors are working in infectious fevers so बऱ्यापैकी रिसर्च आशिल्लो आमच्याकडे डेटा so that we went with all the proposal to him and he was also like welcoming because सध्या तरी खंयच्याच पॅथीन अवेलेबल ना खंयचेच मेडिसिन सो एव्हरीबडी इज डुईंग ट्रायल मेथड प्रत्येक जण विरुलन्स कमी कसं करू शकता किंवा इन्फेक्शन्स कशी अरेस्ट करू शकता हाजेरूच भर दिवन आसा अजून वॅक्सीन मे बी येतले ना येतले तेय आमकां खबर ना ट्रायल्स आर स्टील गोइंग ऑन सो आयुर्वेदिक एज सच आमच्याकडे बऱ्यापैकी डाटा आसा की विच वर्क्स ऑन infectious fever so to data आम्ही submit केलो Goa government along with our proposal आणि we had meetings with director with health secretary we explained the whole process how it can help in suspects as well as in COVID positive patients and within 1 or 2 days त्यांचे meetings जाऊन health secretary was very much impressed and she said I really appreciate the efforts taken by your association and I'm really glad that everybody is coming forward to help this situation of corona which is kind of a big issue all around and which is taking a lot of challenges in the society so ताका लागून आमचे ते प्रपोजल पास जाले आणि ते पास जाल्यानंतर आमकां आतां अशें चॅलेंज आशिल्ली की ते मेडिसीन आमी रिसर्च केला सगळें जाला बरोबर बट दॅट मेडिसीन अवेलेबिलिटी वॉज नॉट सो मच बिईंग अगेन इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड सो आमचे कडेन स्टेटीन इतले ते मेडिसीन अवेलेबल नाशिल्ले सो एज अ असोसिएशन आमी भरपूर एफर्ट्स घेतले आणि आमी ते मेडिसीन हाडले थ्रू डिफरंट सोर्सेस बरेचशे पोलीस आणि हाजे डिपार्टमेंटाचे हेल्प घेवन एज अ एसेन्शियल कमोडिटी थ्रू बॉर्डर्स पास करून ते आमी मेडिसीन हाडले वी डिस्ट्रीब्युटेड इट टू क्वारंटाइन पेशंट्स वी डिस्ट्रीब्युटेड इट टू होम क्वारंटाइन पेशंट्स टू फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स this medicine is actually working in two ways one is phase 1 जेन्ना virulence नासता तेन्ना कशें आसता immunity improve जावपाक जाय so तातून कितें आसता की we have if the virus attacks there are cells in our body called as T helper cells so हे जे T helper cells असता ते activate जाता पण हे activate जर immunity मनशाची कमी आसत if it is less then the T helper cells activation is slow or it doesn't happen to that extent so this medicine if you take it regularly the T helper cells activate to a greater extent so that the virus doesn't attack to your internal system so तो virus भितर वचपाक पावना आणि तू फेज 1 तू क्लियर जावं शकता म्हणून ते सस्पेक्ट किंवा क्वारंटाइन पेशंट्स जे आसा तांकां ते मेडिसिन दिले जाल्यार ही मे बी
possibility, 99% possibility is there that he will not go into positive stage. So this is one good effect of that medicine. Secondly, it is also a lung protective. So जांका comorbidities असतात जसे की डायबिटीज असा, हायपरटेन्शन असा, आणि तांका हो व्हायरस अटॅक जाऊन फेटॅलिटीज जावपाची शक्यता चड असता, म्हणजे दे हॅव मोर चान्सेस ऑफ हॅव्हिंग गोईंग इनटू फेटल. सो ताका लागून हे जे कोमॉर्बिडिटीज असल्या कारणान ऑटोमॅटिकली इम्युनिटी कमी असता आणि इन्फ्लमेशन खूप असतं. सो इट ऑल्सो टेक्स केअर ऑफ द इन्फ्लमेटरी चेंजेस इन द बॉडी अँड ऑल्सो इट इज अ व्हेरी गुड लंग प्रोटेक्टिव्ह. सो हे झाले आमचे फेज 1. फेज 2, सपोज ऑलरेडी पेशंट कोविड पॉझिटिव्ह आसा, डिटेक्ट झाला की नाव ही इज अ पॉझिटिव्ह. सो ताका कशें असता की जेन्ना कोविड पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना व्हायरस ऑलरेडी अटॅक जाल्लो असता, इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें असता, आनी ताका लागून एक एन्झायम सिक्रेट जाता बॉडीन दॅट इज कॉल्ड अ सायटोकायन एन्झायम. आनी ते जेन्ना एन्झायम सिक्रेट जाता तेन्ना सगळे सेल्स आमचे इन्फ्लेम जाता भितर, म्हणून मागीर प्लुरल इफ्युजन, न्युमोनिया हे सगळे सिम्पटम्स दिसपाक लागता. सो जेन्ना हे एन्झायम सिक्रेट जाता तेन्ना आमचे सायटोकाइन स्टॉर्म कमी करपा खातीर, म्हणजे जेन्ना जी इम्युनिटी खूप वाडलेली असता किंवा जो सायटोकाइन स्टॉर्म खूप वाडलेलो असता तो कमी करपा खातीर, इन्फ्लमेशन रिड्यूस करपा खातीर सेम मेडिसिन काम करता. सो दिस इज अ व्हेरी वंडरफुल मेडिसिन विच वर्क्स इन बोथ द फेजेस. सो मेडिसिन चेंज करपाची कांयच गरज ना, ओनली द डोसेज हॅज टू बी हियर अँड देअर एडजस्टेड, आणि सम एक्स्ट्रा symptomatic medicines can be added to this phase. And secondly, so this process actually is called as immune homeostasis. So हातून कितें जाता की जेन्ना इम्युनिटी वाडपाक जाय तेन्ना वाडटा, आणि जेन्ना तो सायटोकाइन स्टॉर्म इन्फ्लेमेशन कमी करपाक जाय, म्हणजे जेन्ना इम्यून सेल्स खूप रिस्पॉन्ड करता तेन्ना ते कमी करपाक जाय तेन्ना ते कमी करता. सो इट ऍक्च्युअली बॅलन्सेस द इम्युनिटी ऑफ द बॉडी. सो that is a very wonderful thing that is happening with the use of this medicine. Of course, fortunately आता आमच्याकडे काहीच पेशंट्स ना, सो आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटाचेर हे ट्राय करू शकले ना. बट इन फ्युचर इफ एट ऑल इट हॅपन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, then definitely we are ready to fight it out and intervene in the Ayurvedic treatment in the normal course of treatment. सो हे गोष्टी खातीर आयुष मिनिस्ट्री कडल्यान कसो कितें रिस्पॉन्स आयलो, अँड समजा गोंयच्या भायर सुद्दां जर यूज करचे जाले जाल्यार कितें रिस्पॉन्स आसा हाका अजून? आयुष मिनिस्ट्री कडल्यान जेन्ना आमी हे आयुष मिनिस्ट्रीक प्रपोजल सबमीट केले, सेम डे वन्स वी गॉट पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फ्रॉम गोवा गव्हर्नमेंट, आमी आयुष मिनिस्ट्रीक सबमीट केले. त्याच्या नंतर अशें मदीं स्टेज आयली की ICMR गायडलायन्सान ते मेडिसिन ना, सो इट इज नॉट अलाउड. बट देन विदीन 24 hours अशें आयलें की आयुष, बिकॉज अगेन देर इज नो मेडिसिन, प्रूवन मेडिसिन फॉर कोविड. सो COVID-19. ICMR said ki, yeah, COVID-19. So the ICMR said ki any pathy can actually intervene and start the medicines. So magir Ayush Ministry ne amche proposal मागेले, and it was also selected. So आता आम्ही ते as a research proposal, कारण मध्ये फाटले 1 week before 30th was the last day. So as a research proposal through the state गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आणि गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल असोसिएशन with the help of Ayush Department of Goa, Deputy Director Dr. Bhatt असा, त्यांचे सगळ्यांचे एकठांय आम्ही येऊन हे प्रपोजल आता आयुष मिनिस्ट्रीक धाडला. सो इट इज अंडर द टास्क फोर्स ऑफ आयुष मिनिस्ट्री. सो आणि हेच मेडिसिन जेन्ना मे बी आय डोंट नो वेदर पीपल आर अवेअर, बट हेच मेडिसिन इज ऑल्सो युज्ड इन दिल्ली. Last week there was a news and also an interview of Dr. Vidula Gujarwar. So she has in Charak Brahma Chikitsalay म्हणून एक व्हडले हे आसा मेडिकल कॉलेज अलॉंग विथ रिसर्च इन्स्टिट्यूट. तातून ऑलमोस्ट मोर देन 100 पेशंट्स आसा, आणि तांकां हे मेडिसिन क्वारंटाईन पेशंट्सांक हे मेडिसिन दिला, आणि अप टू नाव देर वॉज नो पॉझिटिव्ह पेशंट. So this therapy is going on in COVID positive patients also over there, along with other music therapies, बाकीचे सगळे yoga, because yoga also is one of the important part of immune boosting. So हे सगळे बाकीचे पॅथी घेऊन साइड सपोर्ट घेऊन हे सगळे मेडिसिन दिवप चालू आसा ऍक्च्युअली. म्हाका दिसता खूब बरी गजाल आसा ही, आनी हे जर सक्सेस जायत जाल्यार आमच्या गोंयच्या डॉक्टर्सांक आमकां सगळ्यांक कितले प्रावड फील करतले हे खूब गरजेचें आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा COVID-19 कोरोना व्हायरस हो इम्यून सिस्टम जर वीक आसा जाल्यार तुका रोखडो अटॅक करपाक शकता, आनी हाजेच खातीर जे वखद डॉक्टर स्नेहा हांच्यांनी सांगिल्लें आसा
ते सुद्दां कितले सक्सेसफूल जातले हे पळोवपाची गरज आसा. आनी आमच्या गोंयांत तर म्हाका दिसता नॉर्मली सुद्दां इम्यून सिस्टम वाडोवपाक हे वखद तुमी ट्राय करता दिसता न्ही? हय, नॉर्मली सुद्दां आमी होम म्हणजे नॉर्मल पब्लिकाक सुद्दां आमी आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी हे सगळे मेडिसिन सध्या तरी सगळ्यांक फ्री अवेलेबल केल्ले आसा. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन दीस होल प्रोसेस की जेन्ना आमची ही सायंटिफीक कमिटी फॉर्म जाली, हे सगळे जेन्ना जाले तेन्ना अशी एक आयडिया आयली की वाय नॉट डेव्हलप अ ॲप, you know. So we have also developed a app which is Ayur Goa COVID-19. It is one word without any space. Ayur Goa COVID-19 वो app आम्ही डेव्हलप केला, which is available on Play Store. आणि ह्या ऍपान सगळे आमचे डूज अँड डोंट्स गायडलायन्स जसे आयुष मिनिस्ट्रीन गायडलायन्स सांगल्या ते गायडलायन्स आसा. पण त्या गायडलायन्सान कितें की यू शूड डू नस्य एवरी डे, यू शूड डू गंडूश एवरी डे. आता एज अ ले पर्सन कोणाक कळटले की नस्य आणि गंडूश म्हणजे कितें और हाव इट इज टू बी डन. सो ताजे आमी प्रॅक्टिकल व्हिडिओज ताका थंय लिंक केल्ले आसा जे आमच्या डॉक्टरांनी एक्सपर्ट्सांनी ताजे डेमोज दिल्ले आसा. सो दीस मागीर योगा 30 मिनिट्स योगा डेली करचो अशें म्हणून सांगला एज पर गायडलायन. सो तो योगा म्हणजे कितें करपाचें, तातूंत ब्रिदींग एक्सरसाइजीस कितले आसपा जाय, इम्यून बुस्टिंग योगान खंयची खंयची आसनां येता, हे सगळे त्या व्हिडिओजान आमी डेमॉन्स्ट्रेट केल्ले आसा. इतलेच न्ही तर ताजे बरोबर जे डायटरी गायडलायन्स आसा एज फार एज दीस कोविड इज कन्सर्न, थोडे इवन आयुष मिनिस्ट्री और इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आणि सांगला की थंड पिवचे न्ही, यू शूड ओनली ड्रिंक वॉर्म वॉटर. हे सगळे सुद्दां आमी गायडलायन्स अलॉंग विथ दॅट फ्रायड कित्याक खावचे न्ही, बाकीचे कितें जेवण एज पर दीस गोवन ट्रॉपिकल क्लायमेट खंयचे आमकां डायट बरें आसा विच वील बी इम्यून बुस्टिंग हे सुद्दां सांगिल्लें आसा. अँड वन लास्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच इज डिस्क्रायब्ड इन द ॲप is the numbers of all the Ayurvedic practitioners all around Goa, taluka wise, त्यांचे numbers, address details दिल्ले आसा. So without going outside, जसे सरकारान सांगिल्ले आशिल्ले आजपर्यंत की stay home, stay safe. So telemedicinaचेर चड भर दिया. So प्रत्येक जण आपल्या विलेज जावं तालुक्यातलो डॉक्टर लोकेट करून ताका फोन करून ताचे कडल्यान ऍडवाइस घेवं शकता. आणि हे जर आमी हो डाटा जर आमी पळयलो प्रत्येक गोवन एज अ गोवन पब्लिक, जाल्यार this data is very important and this app is one very important app in your mobile. That's what I feel, because today health is become a very big issue and immunity is the medicine for maybe the next era, because and that only certain guidelines which are laid down in Ayurveda or yoga can boost your immunity. So this app is a health in your mobile. That's what I feel. So I appeal to each and every person of Goa to download this app. देव बरें करूं मॅम, तुम्ही आमच्याकडे वेळ काढून उलयले. बट वयच्या पयलीं तुमी दुयेंसाचेर उपचार करच्या परस तुमी फीट कशे उरतले, तुमचें इम्यून सिस्टम बरी कशी उरतली हाजे बद्दल विचार करप भरपूर गरजेचें आसा. आनी तशेंच हो जो ॲप आसा त्या ॲपार तुमकां फक्त कोविड-19 न्ही जाल्यार येणाऱ्या काळान जे हीट वेव्स आसा किंवा गरमे बद्दल किंवा बाकीचे सगळे गोश्टीं बद्दल तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटली. सो नक्की डावनलोड करा. अँड थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर स्नेहा भागवत. तुमचे खरेंच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात प्रुडंट.